नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दितात. कोविडा संदर्भात परत एक भिरांत अशी निर्माण जाता काय दिसता. IIT कानपूर म्हणटा की जुनान पयली जी पळय चवथे वेव्हाची पळय जे पयले संकट आहा तें निर्माण जातलें. ऑगस्टान तें संकट आनी इल्लें खर जातलें. ताजे नंतर ICMR इंडियन कावन्सील ऑफ मेडिकल रिसर्च म्हणटा की कोविड चवथी ल्हार आयले काय कितें ह्या संदर्भात तांकांय कितें दुबाव आसा आनी ते दुबाव व्यक्त करीत आसात. ह्या संदर्भात ही चवथी ल्हार जे पळय येवपाचें तें कितलें खर आसा, ताजो मुकाबलो कशें करप आनी लोकां मदीं जनजागृती हो मेन ह्या कार्यावळीचो आमचो उद्देश आसा. आमचे भितर 3 मानेस्त आसात आनी ते खूब म्हत्वाचे मानेस्त. तिगूय जाण गोंयच्या भलायकी खात्यांत म्हत्वाची भुमिका निभायतात. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे मदीं आसा दोतोर राजेंद्र बोरकार जे चीफ मेडिकल ऑफिसर आसात. आमचे मदीं आसा उत्कर्श बेतोडेकर जे साथी रोग तज्ञ आसात. आमचे मदीं आसा प्रशांत सूर्यवंशी जे लसीकरण मोहिमेचे एक म्हत्वाचे भागीदार आसात. तिनूय दोतोर ह्या लसीकरण कोविड ह्या क्षेत्रांत फाटली जवळ जवळ 2 वर्सां काम करीत आसात आनी खूब म्हत्वाचें मोलादीक काम केलां. तुमकां तिगूय जाणांक आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या स्टुडियोन हांव येवकार दितां. दोतोर राजेंद्र बोरकार, तुमचे कडेन हांव सुरू करतां की ICMR म्हणटा की चवथी वेव आतां केन्नाय येवं शकता. IIT खरगपूर कानपूर म्हणटा की ना की ती जुनान एक्सपेक्ट आसा. कितें तुमकां दिसता ह्या आयल्या? ॲक्च्युली आय एम लुकींग आफ्टर इम्युनायझेशन म्हणजे जे वाशिनाची जी कार्यावळ आसा ती हांव पळयतां. हय. अँड आमचें जें साथ केन्ना येतली, कशी येतली, येत जाल्यार खंयचो वेरियंट आसतलो, ह्यो सगळ्यो गजाली आसात. ते आमचे जे एपिडेमियोलॉजिस्ट आसात डॉक्टर उत्कर्श बेतोडकर, ही इज गायडींग अस इन द होल सीन. सो फॉर दीस क्वेश्चन आय वूड रिक्वेस्ट डॉक्टर उत्कर्श टू टेक अप द कॉल. कशें आसा, तुमी हे जे IIT कानपुरांचे बाकीचे सांगिल्ले पयलीं, आमी जर 1 वर्सा पयलीं वसत फाटीं जाल्यार इवन अबाउट सेकंड वेव आनी थर्ड वेवा खातीर सुद्दां खुबशे अशे जे इन्स्टिट्यूट आसात तांच्यांनी कितें तरी एक वेगवेगळे भाकितां केल्ली सारकें. आनी ही गजाल खूब गरजेची आसा की नेक्स्ट केन्ना येतलें आनी कितें येतलें हें आमकां कितें तरी स्टडी किंवा एनालिसीस करपाची, जेणे करून आमी प्रिपेर्डनेस किंवा प्रिपेर जाता आमचे नेक्स्ट वेवा खातीर. सारकें सामकें. सो आतां चवथी लाट इवन आमी थर्ड वेवाच्या पयलीं पळय, आतां जर तुमी फाटीं वचत डिसेंबरान पळयत जाल्यार डिसेंबराचो जो मदलो काळ आशिल्लो पळय न्हू, तो काळ आनी आतांचो काळ हो सामको सिमिलर आसा. तो काळ आशिल्लो सेकंड वेवचे टेल एंड लास्टाचो, जेन्ना आमकां सामक्यो कमी केसीस मेळटाल्यो. आनी आतांय तसोच काळ आसा की थर्ड वेवाच्या उपरांत आमी सारको टेल एंडान पावल्या. बरोबर. सामक्यो किचीच केसीस मेळटा आमकां. सामकें. फाटल्या दिसांनी जर आमी एक 10-15 दीस फाटीं वचत जाल्यार आमकां इवन 0 केसीस मेळटाले दिसाक, किंवा 2-3 केसीस मेळटाले. सारकें. आतां एवरेज अरावंड 9 ते 10 केसीस. पूण मंगळारा खंय 67 केसीस एक्टीव केसीस मेळ्यो. एक्टीव केसीस फाटले 7 दिसाचे केसीस. ओके. त्या दिसाचे केसीस आसता पळय ते आमी न्यू केसीस म्हणून घालता मिडिया बुलेटिनाचेर. ओके. सो कशें आसा, जून आनी जुलय हो न्हू सदांच आमी पयलें प्री मॉन्सूनाचे आमकां पयलीं ग्रीप येताली पळय, हय थंडेची ग्रीप येताली पळय न्ही, बरोबर. तो काळ आसा. सो जो फ्लू खातीर सिजन आसा तो सामको बरो आसा त्या टायमार. सो त्या खातीर फ्लू हो त्या टायमार वाडपाचे चान्सीस आसा आतां. आनी आतांच्यान जर फ्लू वाडटलो जाल्यार त्याच्या बरोबर कोविडूय वाडपाचे चान्सीस आसा. बरोबर. पूण आतां आमकां कोविडान जशें आमकां फाटल्या 2 लाटान सरप्रायज दिला, सेकंड लाट आयली आमची हेच्या खातीर आमची डेल्टा वेवा खातीर, आनी थर्ड लाट जी आसा ती ओमिक्रॉना खातीर येयली. बरोबर. सो सद्याचो आमी जर जिनोम सिक्वेन्सिंग आमी जे रेग्युलरली करता पळय न्हू, तेजे वयल्यान कळून येता की सद्या जो आमचो जो वेरियंट चालू आसा गोंयांत तो आसा ओमिक्रॉन BA.2. बरोबर. आनी हेज्या खातीर आमकां लाट येवन ऑलरेडी गेल्या. सो आतां होच वेरियंट उरलो ज्या पर्यंत उरता पळय न्हू, त्या पर्यंत लाट येवपाची आमकां व्हडलीशी काळजी ना सद्या. सो ओमिक्रॉन सबलायनेज तुमी म्हणटा तशी BA.2 आसा. सो ती इतली खर न्ही. ती म्हाका दिसता जाता आनी वता. तातूंत भितरल्यान कोण मरपाची किंवा चड सिरियस जावपाची क्रिटिकल जावपाची चान्सीस खूप कमी आसात. पूण ताची इन्फेक्टिविटी चड आसा, म्हळ्यार चड जावं जावपाक शकता. आनी जाणट्यां खातीर तो धोका आसा. जाणट्या खातीर कशें आसा, BA.2 आतां खंयचोय वेरियंट आसूं किंवा खंयचेंय इन्फेक्शन आसूं, जाणट्या खातीर हो धोका सदांच आसता. कारण तांची इम्युनिटी तांची खूब कमी आसता. बरोबर. ताज्या खातीर जाणट्यां किंवा जे हाय रिस्क कॅटेगरी आसा पळय न्हू, बरोबर, तांकां वॅक्सिनेशन हें सामकें इम्पॉर्टंट. खरें. दोतोर, हांव परत आतां तुमी प्रश्न तो फुटबॉल तांचे कडेन सरकायलो, आतां तुजे कडेन हांव परत तो हाडटा की आतां सरकार काल पळय तुमी जी पत्रकार परिशद घेतल्या तातूंत तुमी सामकें म्हणलां की इनेसांव घेयात, मास्क घालात, अलर्ट रावात, आळसाय करूं नाकात. म्हणजे आतां कितें जालां की
तिसरी लाट दोतोर तुवें सांगले तशी की लोकांक कळ्ळें न्ही ती खंयची ती काय व्हडली त्रास करपी न्ही माल पडना म्हणटकीर लोक आयलो परत सुशेगाद जाल्यात व्हडले बाजारांत भोंवतात फेस्तां करतात जात्रा करतात व्हडले ताजे बद्दलची जागृताय किंवा गंभीरताय आमकां दिसती पडना. तर अशा वेळार आतां चवथे लाटी संदर्भात तुमी काल जी पळय पत्रकार परिशद घेतला ती इल्ली सिरियसली तुमी घेतली अशें दिसता. तुमी आशिल्ले तुमचे हेल्थ डायरेक्टर आशिल्ले सो कितली सिरियस तुमी हेजे कडेन पळयता. सी डॉक्टर उत्कर्शान जशें सांगलें की सद्य परिस्थिती बरी आसा पूण सद्य परिस्थिती बरी आसा हेजो अर्थ ती बरीच उरतली अशें ना. द फोर्थ वेव इज इन द कॉर्नर खंय तरी तो भंय आमकां आसा. बरोबर. पयल्या लाटेक दुसऱ्या लाटेक आमी म्हणटाले देर इज हेजिटन्सी देर इज एंग्जायटी हे शब्द कॉमन आशिल्ले. एक्झॅक्टली. इन दीस वेव द वर्ड पर्वलीचो जो शब्द आसा तो कॉम्प्लसन्सी. लोकांक अशें दिसता की आतां वेव सगळ्यो गेल्यो कोवीड सगळें गेलें आतां सगळें सुरू जालें आतां आमी भिवपाची गरज ना वी हॅव कम बॅक टू नॉर्मल म्हणून. इट इज नॉट सो. वी आर ट्रायंग टू बी बॅक टू नॉर्मल बट वी आर नॉट बॅक टू नॉर्मल अँड वी कॅन नेवर बी बॅक टू नॉर्मल. ह्या सगळ्या गजालींक एकूच आमचे कडेन उपाय आसा. सद्याचे जे आमचे हत्यार आसा ते कोवीड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एक गजाल आनी दुसरें मोस्ट इम्पॉर्टंट इज वॅक्सिनेशन. म्हणजे बोथ द कलिग्स वील एग्री की आतां जर आमी थर्ड वेवींतल्यान जर सेफली जर आमी जर आरपार जर जाल्ले आसात इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ वॅक्सिनेशन. आमकां केसीस खूब जाल्यो. डॉक्टर उत्कर्शान आतां म्हटलें की आमचो तो ओमिक्रॉन आयला फास्ट स्प्रेडिंग पूण कॉम्प्लिकेशन्स डेथ हॉस्पिटलायजेशन्स वेर मिनिमल. इट्स ओन्ली बिकॉज ऑफ वॅक्सिनेशन. सो म्हाजी सगळ्यां कडेन मागणी आसा की वॅक्सिन्स आर अवेलेबल. वी आर रेडी टू वॅक्सिनेट. फक्त गरज आसा लोकांनी आपले परीन येवपाचें आनी वॅक्सिन घेवपाचें. नाव द वॅक्सिन इज अवेलेबल फॉर पीपल ऑफ हेल्थ केअर वर्कर फ्रंटलायन वर्कर आनी 60+ ह्या लोकांक आमी 2 डोस दिले आनी ज्यांनी 2 डोस घेतले आनी जांकां 9 म्हयने कंप्लीट जाले दे आर ड्यू फॉर देअर बुस्टर डोस जाका आमी प्रिकॉशनरी डोस म्हणटात. एक्झॅक्टली. बट द रिस्पॉन्स फ्रॉम पब्लीक फॉर दीस डोस इज लिटल पुअर. वी आर नॉट व्हेरी हॅपी. जर फिगर्सांनी जर पळोवपाचें जाल्यार देर आर ओन्ली 33% people who are eligible have taken their booster dose. And I want to tell people that statistically जर पळयत with 1 dose we have 50% protection, with 2 doses we have 75% protection. Only with all the 3 doses we have about 90% and more protection. And when it is available, when we are there to give, why wait? बरोबर. दॅट कॉम्प्लसन्सी वचूं जाय. त्याच प्रमाणे आतां भुरग्यांक 15 ते 18 वर्साच्या भुरग्यांक कोवॅक्सिन आयिल्लें आसा. 12 ते 14 वर्सांक आमकां कॉर्बेवॅक्स म्हणून आयिल्लें आसा. आमी आमचे परीन ताका याद आमी परत तुमकां येतात. हय. म्हाका प्रशांत सूर्यवंशी तांचे कडेन हांवता. दोतोर हय. आमकां सांगात ही वॅक्सिनेशन ही प्रोग्राम जो पळय आसा तो तुमी आतां कसो केला. फोर्थ वेव आतां येता किंवा येवं ना येवं पूण सरकार सादूरतायेन ह्या सगळ्या लाटे कडेन पळयता. तुमचे कडेन अशें कितले लसीकरण तुमचे आतां हें प्लॅन कसो आसा फुडलो. सध्या प्लॅन म्हणल्यार कितें आमची वॅक्सिनेशन प्रोग्राम चालूच आसा. आमी आमी सुरवात केली जे वॅक्सिनेशन प्रोग्राम दॅट वॉज 16 जानेवारी 2021. 16 जानेवारी 2021 आमी वॅक्सिनेशन प्रोग्राम चालू केले आनी सगळ्यांक खबर आसा आमी फेज वायज चालू करत आसा. आनी 60+ केले मागीर आमी कोमॉर्बिड कंडिशन घेतले मागीर 18+ चालू केले. आतां भुरग्यांक मागीर 15 to 18 नाव 12 to 15 ही वॅक्सिनेशन चालू आसा. ऑलमोस्ट आमी जी कंप्लीट केला सरान सांगितले टक्केवारी सांगले आसा की बोथ डोसेस कितले घेता फर्स्ट डोस कितें घेता. आतां आमचे जे चालू आसा दॅट इज बुस्टर डोस चालू आसा. ओके बुस्टर डोस आमी दिता दॅट वॅक्सिनेशन इज गोईंग ऑन. सो 60+ लोकांक बुस्टर डोस तुमच्या डिपार्टमेंटान मेळटा. इट्स फ्री. येस. आता सध्या 60+ आमच्या डिपार्टमेंटान फ्री मेळटा आनी 18 to 60 59 इयर्स ते आसा ते प्रायवेटान मेळटा. ओके आनी आमच्या डिपार्टमेंटान प्रायवेटान पयशे दिवन तांकां ते इंजेक्शनाचे मिनिमम आय थिंक 150 रुपीज कितें तरी दिवचे पडटा. इट इज 386 रुपीज. 386 येस. टोटल इज 386 रुपीज. येस. आनी आमी जे दिता ते हेल्थ केअर वर्कर आनी फ्रंटलायन वर्कर आमी फ्री दिता सध्या. आनी 60+ आनी 60+ आमी फ्री दिता. आनी फ्रंटलायनी भितर कोण येतात. फ्रंटलायना भितर आमचे जे पुलीस कर्मचारी आसा जे हू आर डायरेक्टली इन कॉन्टॅक्ट म्युनिसिपालिटी वर्कर्स आसा पंचायती राज आसा जे डायरेक्टली येता
ते सगळे फ्रंटलाईन वर्कर गव्हर्नमेंटाची भौतिक डिपार्टमेंट येतात. गव्हर्नमेंटाचे भत्तेक करून डिपार्टमेंट जे फ्रंटलाईन काम केल्ले आसा कोविडाक लागून ते सगळे येतात बिकॉज ज्या लोकांनी पहिली फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून फर्स्ट आणि सेकंड डोस घेतला Yes. त्याच लोकांक हो बुस्टर डोस मेळटलो. ओके. हय. जी इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हाका सांगपाची आसा एज फार एज वॅक्सिनेशन अँड डेथ्स ऑर जे आमी केल्ले आसा आनी आमी एक आमची जी स्टॅटिस्टिक्स दाखयता अजून पर्यंत डे 1 पासून जे काल पर्यंत जे आमची डेथ जाल्ले आसा इट इज अराउंड 3,832 डेथ्स. ओके. आणि आमचो वॅक्सिनेशन प्रोग्राम जो चालू झाला तो चालू झाला केन्ना 16 जानेवारी 2021 वॅक्सिनेशन प्रोग्राम चालू झाला. सो जेन्ना डेथ चालू जाले जेन्ना कोविड येयलो आनी वॅक्सिनेशन चालू जावच्या पयलीं आमकां जे डेथ जाला दोज वर 762. सो दॅट टायम कितें वॅक्सिनेशन नसलें नथींग वॉज देर. सो वी कॅनॉट से की बाबा आमी वॅक्सिनेशन दिलें आनी डेथ जावंक ना. सो फॉर दॅट 762 डेथ आमचे कडेन वी हॅड नथींग म्हणल्यार आमचे कडेन कितें सेफ्टी गार्ड्स काय नसले. पण 16 जानेवारीच्यान आमचे कडेन वॅक्सिनेशन प्रोग्राम चालू जालो आनी तेन्नाच्यान जर आमी डेथ पळयता दॅट कम्स टू अराउंड 3,070 डेथ्स. सो 3,070 डेथ फ्रॉम 15 जानेवारी जर आमी पळयता आनी वॅक्सिनेशन चालू जालें. ओके. सो तेच्या उपरांत जर आमी पळयता जाल्यार 2,216 पीपल आउट ऑफ 3,070 हॅव नॉट टेकन वॅक्सिन. एक सुद्धा वॅक्सिन डोस घेवंक ना. सो विचार करा की इतल्या लोकांनी जर जो वॅक्सिन इफ दे वूड हॅव टेकन वॅक्सिन देन मे बी they would not have gone any complication, third complication, and they would not have gone in more complication and deaths could have been avoided. So तो एक मेजर फॅक्टर आसा. सो जर आमी टोटल वॅक्सिनेटेड म्हणल्यार जेणी 2 डोस घेतला आनी एक्सपायर जाला ओके दोज वर 143 डेट्स. ओके. पण ते 143 डेज जे आसा जेणी 2 वॅक्सिन सुद्धा घेतला दोज वर ऑल लायक हाय रिस्क पीपल, कोमॉर्बिड पीपल. ओके. आणि सम पीपल हॅव टेकन जस्ट 2 days बॅक वॅक्सिन ऑर फ्यू डेज बॅक त्यांची नॅचरल इम्युनिटी वॅक्सिन इंड्यूस इम्युनिटी जावंक ना. सो सगळ्यात इम्पॉर्टंट जो आसा दॅट 2,216 पीपल हॅव नॉट टेकन वॅक्सिन. सो ही जी गोष्ट आसा सो आणि हातूंतल्यान एक सामकें कळटे अशें की आमी ज्या कारणा खातीर आयज जी कार्यावळ करतात ती की चवथी लाट येता म्हणटा आमी आनी ताजे संदर्भात सादूर आसपाक जायच. पूण तिसरी लाट तुमी म्हणटा तशें अजून सोंपूंक ना काय दिसता. म्हणटकीर ज्या लोकांनी जे पळय लस घेवना ज्या लोकांनी बुस्टर घेवना तांचे खातीर खूब म्हत्वाचें. आतां दोतोरान सांगलें त्या प्रमाणे की जांकां मरण आयलां तांणी एक तर निश्काळजीपणां केला दुसऱ्या वेळार तांणी बुस्टरूय घेवना लसी घेवनात. सो दोतोर तुमी हे जे पळय आतां लोक पळय उरल्यात जाणी लसी घेवनात तांचे कडेन पावपाचो यत्न कितें केला? वी आर ट्रायंग आवर ऑल सिलिंडर्स आउट. म्हणजे आमी आमचे परीन लोकांक अशें सांगतात की तुमी एक 10 जाणांचो ग्रुप तयार करात जेणी घेवना अँड टेल अस ह्या जाग्यार पावात वी आर रेडी टू गिव्ह यू द डोस. इतले सामके ताचे दारान वचपाचें. आमी दारान वचून आयले एकदां. वी वेंट हॉस्पिटल लेवल, वी वेंट पंचायत लेवल, वी वेंट हाऊस टू हाऊस. द ओनली प्रॉब्लम इज जण एकल्याक आमच्यांनी दिवं नजो. प्रत्येक वायल जे आसा 10 डोजाचें आसा तेणें म्हाका घरा कडेन येवन दी आनी तूं घरात चल म्हटलो अशें दॅट कॅनॉट बी. वॉट वी वॉन्ट इज 10 पीपल गेटिंग टुगेदर जस्ट लेट अस नो की बाबा आमी 10 जाण हांगा आसात वी आर रेडी टू कम टू दॅम सो टू से डोर स्टेप अँड गिव्ह दॅम. वी हॅव टू सी 2 थिंग्स. एक म्हणजे सगळ्यांक वॅक्सिनेशन जावं जाय आनी दुसरी म्हणजे वेस्टेज जावं जायना. सो वी वॉन्ट दॅट पीपल अंडरस्टँड दीस दॅट वॅक्सिन इज द ओनली सोल्युशन. वी आर रेडी टू गिव्ह द वॅक्सिन. तेणी भायर सरून घेवं जाय. आमी अशें म्हणटात की घोड्याक उदका पर्यंत उरूं येता सामकें सामकें शेवटी उदक पिवप तें घोड्यान पिवपाचें. दोतोर राजेंद्र बोरकर हाणें एक म्हत्वाची सूचना आनी आव्हान केल्लें आसा की कोण मरूं शकतात मरूं शकतात जांकां वेगळीवेगळी दुयेंसां आसती जालीच पूण जाणी इनेसांव घेवना तांकां सदांच रिस्क आसता. ही रिस्क तुमी टाळात. तुमी सांगात एक 10 जाणांचो जर गट खंय आसा ते थंय वचून तुमकां लस दिवंक तयार आसात. ही एक म्हत्वाचें आव्हान आनी हें आतां म्हाका दिसता खंयच्याच गोंयकारान टाळूंक जायना. ह्या विशयाचेर एक ल्हानसो आमी ब्रेक घेतात. आमी ह्या तिनूय दोतोरांच्या पथका कडेन फुडलो एक प्रश्न जो पळय विचारपाचो आसा तो खूब म्हत्वाचो. हे जो पळय चवथी लाट जर आयली आनी ती जर गंभीर जाली जाल्यार गोंय सरकार कितें उपाय घेतलो हाजेर आमी उलोवपाचें आसात. पूण ताज्या मदीं घेतात एक आमी एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
तुमी पळयतात कोविडा संदर्भात जी कितें सादूरताय घेवपाची आसा ती आमचें सरकार कशें घेता. आमचे मदीं आसात 3 म्हत्वाचे दोतोर. आमचे मदीं आसात दोतोर राजेंद्र बोरकर जे चीफ मेडिकल ऑफिसर आसात. आमचे मदीं आसात दोतोर उत्कर्श बेतोडेकर जे साथी रोग तज्ञ आसात आनी आमचे मदीं आसात प्रशांत सूर्यवंशी जे लसीकरणाच्या मोहिमेची कार्यावळ राबयतात. हांव परत वता उत्कर्श बेतोडेकर बाब हांचे कडेन. उत्कर्श बाब तुमी म्हाका सांगात जेरोम सिक्वेन्सिंग आतां फेसिलिटी गोंयांत तयार जाल्या ताजो फायदो कशे तरेन आमकां फुडाराक मेळूंक शकतलो. हाच्या पयलीं जर आमी पळयत फाटले 2 वर्सां हय. जिनोम सिक्वेन्सी खातीर जेन्नाय आमकां केन्ना करपाक जाय आशिल्लें आमकां ऑल द वे सॅम्पल पुण्याक धाडचें पडटालें. हय पुण्यात 2 लॅबॉरेटरी आशिल्ले NIB पुणे आनी NCCS पुणे म्हणून. बरोबर. हांचे कडेन सॅम्पल धाडटाले खूब फावटी तांचो लोड इतलो आसतालो की आमकां रिपोर्ट्स मेळनासले. बरोबर. खूब फावटी अशें जालां की आमकां 1 म्हयन्यान 1.5 म्हयन्यांनी रिपोर्ट्स मेळ्ळे. ऑल बिकॉज ऑफ दॅट लोड. कित्याक सो फूल भारतान हो वेरियंट गोंयांत कसलो आसा हें तुमकां कळपाक देड म्हयने वेरियंट आतां जो आसतलो पळय न्हू टायम एंड टायम तो आमकां आमच्या गोंयांत रावन आमच्या लॅबॉरेटरीन नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा ह्या लॅबॉरेटरीन आमकां कळटलो. हो. सो ताजो केन्नाच्यान आतां सुरवात जातली. इट इज ऑलरेडी रेडी. ऑलरेडी स्टार्ट जाला सॅम्पल टेस्टिंग. ओके. आनी आमची जी हब लॅब म्हणून आसा जी आमकां सपोर्ट दितली इज NIB पुणे. Okay. आनी एवरी सॅम्पल वॉट वी विल टेस्ट वी विल सेंड इवन रिपोर्ट्स टू दॅम. ओके. सो तुमचे कडेन ताका लागपी एक्सपर्ट्स हांगा आसात. ट्रेनिंग बिनिंग एक्सपर्ट आसा सगळी ट्रेनिंग जाली. ऑल मशीन्स आर checked and reports are already done. Testing is already begun and it is shared with NIB. सो तुमी पळय आतां अजून पर्यंत तुमकां मेळ्ळा ओमिक्रॉन सबलिनेज BA.2 ताजे फुडलें अशें कांयच तुमकां अजून तरी ना. सध्या तरी BA.2च आसा. ताचे संदर्भात थोडा तरी अशी एक भिरांत आसूं शकता अशें तरेन. इवन तुमी आतां आयकलां आसतलें फाटल्या 15 दिसां भितर आमी इंडियान भारतान पळयल्लें की दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला आनी हरियाणा ह्या 5 स्टेटांनी केसीस हळू वाडपाक लागल्यो. बरोबर. आनी ताज्या खातीर खंय तरी मागीर एक भंय आयल्लो की चवथी लाट येवपाक लागली. लागले काय कितें. पूण जेन्ना तेजो जिनोम सिक्वेन्सिंग केल्लो ह्या सगळ्या स्टेटांनी तातूंतय ओमिक्रॉन BA.2च मेळिल्लो. सो दॅट मिन्स द सेम वेरियंट जो आसा पळय तो चालू आसा. सगळे कडेन आसात आनी तो व्हडलो भिरांत दिसपाक बी कांय ना. फक्त कशें जाला की जशें आमी आतां डिस्कस करताले की खंय तरी कॉम्प्लिसन्सी येयला आमी खंय तरी रिलॅक्स जाल्या कंप्लीट. सुशेगाद गोंयकाराचो स्वभाव धर्म. आनी आमी जे सगळे रिस्ट्रिक्शन्स काडल्या हेच्या खातीर पळय हय. ताज्या खातीर जी पयलीं सगळे रिस्ट्रिक्शन चालू आशिल्ले सडनली रिस्ट्रिक्शन काडले म्हणटा ज्यो मातसो रायज इन केसीस आसा पळय न्हू वॉज रायज इन केसीस इज नॉट ओन्ली सीन इन इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड इज रायजीस. पूण म्हाका उत्कर्श बाब सांगात तुमी म्हणलें जागतीक पातळीचेर सुद्दां अशे तरेची ह्यो केसीस वाडटात. पूण मागीर चायनान भितर एक तरेची एक भंयाची लाट अशी आयल्या. खुबशे कडेन ताणें परत सगळे कडेन नाकेबंदी केल्या. लोकांक भायर सरपाक दिनात. फोटोग्राफ सुद्दां घेवपाक आनी ते भायर येनात थंय. म्हणटकीर थंय प्रत्यक्ष एक भिराकूळ लाट आयले काय कितें अशे तरेची एक जगार एक समजूत पातळ्ळ्या. फाटल्या दिसांची लाट चायनान आयिल्ली पळय न्हू जे आमकां जो डेटा मेळटालो पळय न्हू ताजे वयल्यान थंय लाट आयिल्ली. आनी इट इज वेल अंडर कंट्रोल रायट नाव. आनी तेजो इफेक्ट जो आसा आमकां भारतांत तरी कांय जावना. ओके. आमचो भारतांत जो इफेक्ट आमी पळयल्लो फाटल्या दिसांनी चायनाक पयलो आयिल्लो तोच सबलिनेज BA.2 ओमिक्रॉन. सो तोय बी थंय तसो थैमान घालता अशें म्हणूं येना. चड लोक मेल्यात बिल्यात. कारण कितें आसता आमकां सदां भंय दिसता चायनान जें पळय कितें प्रत्यक्ष घडटा तें भायर येना पळय. तांचो एक सामकें लोखणाची वणत तांचे कडेन आसा. ना इवन आमकां जो डेटा मेळटा पळय न्हू इज रिपोर्टेड डेटा. करेक्ट. सो इफ डेटा इज नॉट रिपोर्टेड वी कॅनॉट से एनीथिंग. ओके. सो एज पर द रिपोर्टेड डेटा इट इज व्हेरी मच इन कंट्रोल नाव. दोतोर राजेंद्र बोरकर तुमचे कडेन हांव परत येता की बुस्टर डोस ना घेतिल्ल्या जाणट्यांक धोको आसा. येस. सो तुमी मातशी एक्सप्लेन करूं शकतात की जाणटे म्हळ्यार 60+ आतां तांकां जर कोमॉर्बिडिटी कांय ना जाल्यारय तो धोको कसो आसूं शकता. आनी जाणट्यांनी प्रिकॉशन घेवपा संदर्भात कितले म्हणून प्रिकॉशन कशे तरेन एक करता. See, the thing is, आमकां आतां with facts and figures आमकां कळ्ळां की those who have taken all the doses, they may also get infected. आमकां वॅक्सिनेशनान what we will have is आमची जी प्रतिकार शक्ती आसा ती वाडटली. बट दॅट डजंट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड. जी व्हायरस आसा आमच्यान भितर येवंक शकता ती आपल्या परीन प्रयत्न करतली आमकां त्रास करपाची. पूण आमची जर प्रतिकार शक्ती जर बरी आसली जाल्यार नॅचरली वी विल बी प्रोटेक्टेड द वे वी आर प्रोटेक्टेड इन द थर्ड वेव. आणि जे आमचे जाणटेले आसात जे 60+ आसात किंवा जेंकां बारीक बारीक दुयेंसां आसा आमी जेंकां कोमॉर्बिडिटी म्हणटात तेंची प्रतिकार शक्ती मुळावेच इल्ली कमी आसता.
वया प्रमाणे ती कमी जाता. बरोबर. अशा परिस्थितीन तेणी जर वॅक्सिनूय जर घेतलें ना जाल्यार ही जी व्हायरस आसा जी आमी म्हणटात तितली डेंजर न्ही, कॅन स्टील बी डेंजरस टू दीस पीपल. आणि आमचें पॉप्युलेशन इतलें आसा ऑल ओव्हर इंडिया, जर 1% सुद्दां जर डेंजरस म्हटली जाल्यार इट वील बी अ ह्यूज पॉप्युलेशन. 60+ अशे कितल्या लोकांक तुमी, तुमचे कडेन डेटा आसतलो, कितल्या लोकांक तुमी लसी आमचे कडेन दिल्यात? आतां जे फिगर आसा ते हेल्थ केअर वर्कर, फ्रंटलायन वर्कर आनी 60+ विथ कोमॉर्बिडिटीज हेंचे फिगर आशिल्ले 1,24,000. दीज आर द हायेस्ट एट रिस्क. हय. त्याच्या नंतर गव्हर्मेंटान अशें पळयलें की आतां तेंचे बरेचशे वॅक्सिनेशन जाल्ल्या कारणान वी एक्सटेंड दीस टू पीपल हू डोंट हॅव कोमॉर्बिडिटीज ऑल्सो. तांकां फक्त वयाचोच धोको आसा. बरोबर. सो अशें सगळे कंबायन करून नाव वी आर टार्गेटींग दॅम. सो अंदाज कितले लोक आसतले? साधारण जे विदाउट कोमॉर्बिडिटीज असतील प्रशांत कितले असू शकतात विदाउट कोमॉर्बिडिटीज? एनी आयडिया? प्रोबेबली वी डोंट हॅव दोज फिगर्स हियर. पण सायझेबल आमी सायझेबल आसात. सायझेबल आसात. सायझेबल जाणटे 60 वर्साचे वयर अजुनूय लस घेवपाक आयले ना. ना, येवना. हो. आणि जशें डॉक्टर प्रशांतान सांगलें की हे जे अशे लोक आसात बरोबर. जे 60+ आसात, जांकां कोमॉर्बिडिटी आसा आनी देव न करून तांकां जर इन्फेक्शन जालें बरोबर जाल्यार आमी तांकां दोतोर प्रशांत सूर्यवंशी, म्हाका तुमचे कडल्यान अशें एक मेळूं शकता. आतां दोतोर बोरकारान सांगलें की ताणें आवाहन केल्लें 10 जाण सुद्दां एकठांय येयात आमी थंय वतात. पण तुमचे कडेन अशी एक मोहीम तुमी चलोवंक शकतात काय कितें, जंय दाटी वाटीन घरात शहरांत मडगांव खुबशे अशे भाग कॉम एरिया जर घेतली दाटी वाटीन घरां, तुमी थंय मोहीम चलोवंक शकतात काय कितें? कारण एक सरकारची एक कांय प्रमाणात ना म्हणल्यार एक लागणूक उरता. कारण आमकां संवय न्ही, आमी पयलीं इंजेक्शन घेवपाक वचनात आनी चड प्रमाणात मेले जाल्यार सरकाराक दोश दिता. सो अशा प्रमाणात एक प्रोएक्टीव जर भुमिका सरकारान जर घेवन जर तुमी दाटी वाटीन घरां आशिल्ली तर थंय जर सकाळीं ह्या वाड्यार गेले, दुसऱ्या वॉर्डान गेले, थंय ल्हान कॅम्प घेतले, अशें शक्य आसा करप? ना, ॲक्च्युली आमी अशी मोहीम पयलीं सुद्दां केल्ले आसा. जे आमी टिका उत्सव केल्ले. टिका उत्सव जेन्ना तेन्ना आमकां खूब म्हणल्यार खूब साथ आमकां पंचायती कडल्यान, लोकल मिनिस्टर्स, लोकल MLA आमकां सगळ्यांची साथ मेळिल्ली. वेरीन आमचो जो टिकाकरण असलो तो ॲक्च्युली खूब वाडलो. आमचो 20,000 पर्यंत आमचो टिकाकरण गेलो एका दिसाक पर डे. एक आमी खूब केल्ले, कळ्ळें न्ही. पण तेच्या उपरांत कितें जालां, आमकां लोकांची जी रेस्पॉन्स आसा तो आतां खूब कमी जाला. कारण ओमिक्रॉनान कितें जाल्लें, मोस्ट ऑफ द पीपल आमचे चडांत चड लोक पॉझिटिव्ह जावन गेला. सो लोकांची एक धारणा आसा की बाबा पॉझिटिव्ह जावन गेला, आतां कित्याक, आतां एकदां जालें न्ही आमकां, परत कित्याक घेवपाचें? सो द गायडलायन सेज लायक एकदां तुमी पॉझिटिव्ह जाले त्याच्या उपरांत 3 महिन्यापर्यंत तुम्ही वॅक्सिन घेऊ शकना. पण आफ्टर 3 months यू आर एलिजिबल फॉर वॅक्सिनेशन. सो कितें जाता, एक आसता नॅचरल एंटीबॉडी, नॅचरल इन्फेक्शन जावन एंटीबॉडी तयार जावपाची, आनी एक आसा वॅक्सिन घेवन एंटीबॉडी. आनी ही जी एंटीबॉडी जर आमच्या भितर आसा, सो जेन्ना वायरस येतलो तो एंटीबॉडी ताका मारपाची ट्राय करता, ताका थांबयता. आनी एकदां समज चुकून वायरस भितर गेलो सुद्दां ती एंटीबॉडी त्याच्या वांगडा फायटींग करून ताका मारपाची हे करता. सो आमी पॉझिटिव्ह जातले पण आमची चड आमकां दुयेंस जावपाना, चड त्रास जावपाना. सो नॅचरल एंटीबॉडी आसूं किंवा वॅक्सिन इंड्यूस एंटीबॉडी आसूं, ते एक काळा उपरांत ती कमी जाता एंटीबॉडी. सो ते एंटीबॉडी मेंटेन करपा खातीर आमकां बुस्टर डोस घेवची पडटा. अँड दॅट इज वाय दीस बुस्टर डोस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो एक सिंगल बुस्टर डोस घेतल्या उपरांत एंटीबॉडी आमची परत वाडता. सो आमची प्रतिकार शक्ती वाडता. आमचे कडेन लसीकरणा खातीर लागपी लसी आनी बुस्टर डोस आमच्या पॉप्युलेशनाचें प्रमाण जाय तितलें आसात? सफिशियंट आसा. सफिशियंट. दॅट इज वॉट आय एम टेलिंग. लशी आसात, लस दिवपी लोक आसात, म्हणजे वॅक्सिन आसा, वॅक्सिनेटर आसा. आमकां जाय फक्त लोक जेणी येवचे आनी हें घेवचें. प्रोबेबली द ओनली प्रॉब्लम इज दे आर नॉट व्हेरी अवेअर. आनी तांकां अशें दिसता की आतां सगळें जावन गेलें. पीपल गिव एक्सक्यूजीस लायक कसली गर्दी बाजारांत पडल्या, जंय जंय लोकांक संदी मेळटा घुसपाची, गर्दी करपाची, थंय लोकांचो सामको मोठ्या प्रमाणाची शिगमो चालू जाला. तर तुमकां ही खात्री आसा की चवथी लाट येवचे पयलीं अशे तरेचे सादरतायेचे उपाय तुमी घेतल्यात आनी लोक मुखार येतले? येस. तुमी आनीक अशी कितें अशी प्रोएक्टीव मोहीम जावपाची गरज आसा जातूंतल्यान लोकांक कळटलें की बाबा अशे तरेचें एक संकट आसा, संकट अजून पेल्यान वचूना आनी संकट चवथ्या जी पळय आमी ल्हार म्हणटात त्या रुपान परत येवं शकता. डॉक्टर प्रशांतान आतां सांगलें, डॉक्टर उत्कर्शान अदोळ म्हटलें, द पॉयंट इज लोकांनी महत्व समजून येवपाक जाय.
आणि ह्या गजाली खातीर जशें आतां डॉक्टर प्रशांतान म्हटलें की आमकां फाटले खेपे पंचायती लोकल MLAs रिप्रेझेंटेटिव्स ओपिनियन लिडर्स रिलिजियस लिडर्स ह्या सगळ्या लोकांनी लोकांक धरून हाडले बरोबर. आणि घ्या वॅक्सीन म्हटलें. तांची जबाबदारी खंय सो म्हळ्यार ही बाकीचे- जबाबदारी जर तेणी जर निभयली जाल्यार Exactly. आमची जबाबदारी वॅक्सीन दिवपाची आणि वी आर रेडी. राजकीय फुडाऱ्यांक तर लोकां म्हऱ्यान वचपाची इतल्यो संदी असतात ही तर सामकी भांगराची भांगराची संदी. संदी. तो तर आमचो वेळ सोंपत आयला. म्हाका तुमचे कडल्यान एक फास्ट एक तुमचें ओपिनियन जाय आशिल्लें. 12 ते 14 वयोगटांतल्या भुरग्यांक सरासरी 50% लसीकरण जालां. सो हे फुडें कशें लसीकरण करतले? वी आर वेटिंग. परत एकदा आम्ही सगळ्या स्कुलांक सांगला त्यांच्या पेरेंट्सांक सांगला की तुम्ही गिव अस अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल मल्टिपल्स ऑफ 10 तुम्ही nice. स्कुलान आपयात आम्ही स्कुलान येतात. बरोबर. तुम्ही जर आमच्या हेल्थ सेंटरान येतात आमच्या हेल्थ सेंटरान येयात. बरोबर. एव्हरी थर्सडे इन ऑल द हेल्थ सेंटर्स अवर वॅक्सिनेशन प्रोग्राम इज गोईंग ऑन इन अँड आउट. सकाळी 9:30 ते 4 पर्यंत आमचो प्रोग्राम चालू आसा. Beautiful. सो प्लीज कम गेट युअर चिल्ड्रन वॅक्सिनेटेड. बरोबर. सो ऑल्सो फॉर 15 ते 18 सो ऑल्सो फॉर पीपल अबाव 18 एज ग्रुप सगळ्यांनी मुजरत येऊन हे वॅक्सिन घेऊ. दोतोर उत्कर्ष बेतोडेकर, उत्कर्ष बाब म्हाका सांगात किंवा लोकांक तुमी एक आव्हान करा की सरकारची यंत्रणा इतली सक्षम आसा, इतले कार्यशील रितीन काम करता, लोकच फुडें येवपा खातीर कित्याक म्हणटात तांचे खातीर तूं एक आव्हान करचें अशें म्हाका दिसता. आमचो जो सर्विलन्स आसा कोविड-19 हो सदांच चालू आसतलो. येस. जेन्ना जेन्ना आमकां दिसता की खंय तरी लाट येवपाचे चान्सीस आसा आमी रोखडेच पब्लिकाक आनी गोवोरमेंटाक सांगतले, सतर्क करतले आनी आमी सगळी कॅर घेतली जे घेवपाची दिसता. आतां सद्या आमचे कडेन जे वेपन आसा म्हणटा पळय ते वॅक्सीन. ह्या टायमार आनी हो बेस्ट टायम फुडें येवन वॅक्सीन घेवपाचें. सारकें. कारण जशें दोतोरान सांगलां की वॅक्सिनाची इम्युनिटी सुद्दां डेवलप करपाक तितलो टायम लागता परत. बरोबर. सो फाल्यां जर एक लाट येयली आनी तेन्ना जर धांवून वॅक्सीन घेतलें ताजो व्हडलो फायदो जावचो ना. बरोबर. ताच्या खातीर हो बेस्ट टायम की ह्या टायमार आमचे कडेन वॅक्सीन अवेलेबल आसा आनी वेळ आसा. वॅक्सिनेटर जे दिवपी आसात ते बी मातशे तितले फ्री आसा. बरोबर. ताच्या खातीर हो बेस्ट टायम तुमी फुडें येवन वॅक्सीन घेवचें. दोतोर उत्कर्ष बेतोडेकर तुमचो हांव उपकारी आसा. डॉक्टर राजेंद्र बोरकार तुमी हांगा मुजरत आयले आनी इतलेंच म्हत्वाचें न्ही, तुमी बाकीचे ह्या तज्ञ दोतोरांकय घेवन ह्या कार्यावळीन आयले. डॉक्टर प्रशांत सूर्यवंशी तुमचोय हांव काळजांतल्यान उपकारी आसा. एक म्हत्वाची गजाल सगळ्या लोकांनी मतींत घेवपाची गरज आसा. ती गजाल अशी की चवथी ल्हार केन्नाय येवं शकता. कांय जाण म्हणटात ते ल्हार आमी तेंकले म्हणून आमकां. अशा परिस्थितींत आमी फक्त ल्हार येतले आनी आमी मागीर ताजे कडेन पळयतले म्हणून रावतले काय आतां वॅक्सिनेशनाची कार्यावळ सामकी वेगान चलता. दोतोर म्हणटात आमी तुमच्या घरा कडेन येवपाक तयार आसात. बुस्टर डोस आमचे कडेन आसात. एकूण जी पळय कार्यावळ लसीकरणाची आहा ती वेगान सुरू आसा. लोक कित्याक फाटीं रावतात? लोकांनी म्हाका दिसता आपणें मरपाक जायना आनी जाणटे मरचे नात. कोमॉर्बिडिटी आशिल्ले लोक ह्या दुयेंसाक बळी पडचे नात. ही पळोवपाची म्हाका दिसता जापसालदारकी सगळ्यांची आसा. फकत राजकीय फुडारींनी शिक्षक विद्यार्थी आनी एकूण जो आमचो समाज आसा तो जागृत जातलो अशें म्हाका आस्त आसा. इतल्यान ही आमची कार्यावळ सोंपयता. दोतोर तुमकां हांव परतून एकदां तुमचे उपकार मानता. तुमी मुजरत ह्या कार्यावळींत आयले. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.